पेडणेतलो झोनिंग प्लॅन आराखडो रद्द केलो अशी घोषणा नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन केली। थळाव्यांक विश्वासात घेऊनच फुडलो निर्णय घेतले। ऑर्चिड जाग्यातली घरां सेटलमेंट विभागात हाडटले अशी माहिती मंत्री राणेन दिली। पेडणेतलो झोनिंग प्लॅन आराखडो रद्द केलो अशी घोषणा नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन केली। थळाव्यांक विश्वासात घेऊनच फुडलो निर्णय घेतले। ऑर्चिड जाग्यातली घरां सेटलमेंट विभागात हाडटले अशी माहिती मंत्री राणेन दिली। लोकसभे खातीर 2014 सावन आमची भूमिका ठरिल्ली आसा, तीच कायम उरतली। उत्पल पर्रीकारान लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर म्हत्वाचें विधान केलां। उत्पल पर्रीकाराचो कौल मोदीच्या नेतृत्वा वटेन आसा। लोकसभे खातीर 2014 सावन आमची भूमिका ठरिल्ली आसा, तीच कायम उरतली। उत्पल पर्रीकारान लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर म्हत्वाचें विधान केलां। उत्पल पर्रीकाराचो कौल मोदीच्या नेतृत्वा वटेन। म्हयनो जाला वेळसावकारांक उदकाचो उणाव जाता। भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांचेर थळाव्यांचो फोग। 24 वरां भितर जर उदकाचो प्रश्न सुटावो जालो ना जाल्यार PWD खात्याचेर मोर्चाची तिडकल्ल्या थळाव्यांची शिटकावणी। म्हयनो जालो तरी वेळसावकारांक उदकाचो उणाव भासता। भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांचेर थळाव्यांचो फोग। 24 वरां भितर जर उदकाचो प्रश्न सुटावो जालो ना जाल्यार PWD खात्याचेर मोर्चाची तिडकल्ल्या थळाव्यांची शिटकावणी। कुडचड्यार कदंबा बस स्टँडार मुताच्यो घाणी पडल्यात। भौशीक टॉयलेटीत पयशे दिवन वचचे परस लोक सर्रास उक्तडार मुततात। हे अशें करपी चडशे जाण परप्रांतीय। हाचो त्रास बसीक रावपी प्रवाशांक जावपाक लागला। हे अशा प्रकारांचेर आळाबंद हाडपाची मागणी जावपाक लागल्या। सत्तरी वाठारांतल्या शेतकारांनी मोठ्या प्रमाणात रोसांची लागवड केल्या। शेतकारांनी फुडें सरचे म्हणून शेतकी खातें जायत्यो येवजण्यो चालीक लायतात। दसरो लागीं पाविल्ल्यान आतां बाजारांनी रोसांक मागणी वाडटली। देखून लोकांनी भायली रोसां विकत न घेता थळाव्या शेतकारां कडल्यान रोसांची खरेदी करून शेतकारांक प्रोत्साहन दिवचें म्हणून वाळपयचो शेतकी अधिकारी विश्वनाथ गांवस सांगता। सत्तरी वाठारांतल्या शेतकारांनी मोठ्या प्रमाणात रोसांची लागवड केल्या। शेतकारांनी फुडें सरचे म्हणून शेतकी खातें जायते येवजण्यो चालीक लायतात। दसरो लागीं पाविल्ल्यान आतां बाजारांनी रोसांक मागणी वाडटली। देखून लोकांनी भायली रोसां विकत न घेता थळाव्या शेतकारां कडल्यानूच रोसांची खरेदी करून शेतकारांक प्रोत्साहन दिवचें म्हणून वाळपयचो शेतकी अधिकारी विश्वनाथ गांवस सांगता।
गोंयांत येवपी पर्यटकांक गोंयांत येवपाची कारणां ह्यान फुडें दिवची पडटली. हॉटेल धनियाक ही म्हायती तशी नमूद करची पडटली. ह्यान फुडें पर्यटकांक ते गोंयांत कित्या खातीर येतात हाची म्हायती हॉटेल धनियांनी घेवन पर्यटन खात्याक कळोवपाची सक्ती केल्ल्याचें पर्यटन संचालकान सांगलां. गोंयांत येवपी पर्यटकांक गोंयांत येवपाची कारणां ह्यान फुडें दिवची पडटली. हॉटेल धनियांक ही म्हायती तशी नमूद करची पडटली. ह्यान फुडें पर्यटकांक ते गोंयांत कित्या खातीर येतात हाची म्हायती हॉटेल धनियांनी घेवन पर्यटन खात्याक कळोवपाची सक्ती केल्ल्याचें पर्यटन संचालकान कळयलां. शिवोली मतदारसंघातल्या उदरगतीच्या कामावेल्यान आदलो भाजपचो आमदार दयानंद मांद्रेकर आणि सध्याची भाजपाची आमदार डिलायला भोमनीत भिनसळ्ळा. शिवोली मतदारसंघातले बारीक रस्ते रुंद करचे सोडून जे रस्ते पयलीं सावनूच रुंद आसात तांकां आनीक कित्याक रुंद करपाक ही आमदार सोदता हे फाटल्यान तिचो कसलो हेत असो प्रश्न मांद्रेकरान उपरासला. फाटली कितलींशींच वर्सां कसलीच उदरगतीची कामां जावंक ना म्हणपी आमदारान मतीन घेवंक जाय की आमदार आसतना ताचो प्रस्ताव हांवें हाडिल्लो अशें मांद्रेकरान सांगलें. डिलायलाक आपलें काम करूं दी, आपूण म्हज्या पक्ष पातळीचेर काम करीत रावतलो अशें मांद्रेकरान स्पश्ट केलें. इस्रायल आणि हमास मदीं पेटिल्ले गेर्राक लागून साबार भारतीय नागरीक अडकून उरिल्ले. तांचे खातीर परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हांणी ऑपरेशन अजयची घोशणा केल्ली. ह्या विमानांतल्यान इस्रायलसावन 212 नागरीक भारतांत परतल्यात. ज्या भारतीय नागरिकांक भारतांत परतुवपाचें आसा तांचे खातीर दुसरे विमानाची घोशणा लेगीत केल्या. देखून जांकां ह्या सेवेचो लाव घेवपाचो आसा तांणी ईमेल करून नोंदणी करची अशें भारतीय एम्बसीन जाहीर केलां. सध्या चालू आशिल्ल्या दादल्यांच्या आयसीसी क्रिकेट विश्वचषकाची उमळशीक लागून आशिल्ली मॅच म्हळ्यार भारत पाकिस्तान. 14 ऑक्टोबराक अहमदाबादात जावपी ह्या मॅचीचेर सगळ्यांचे लक्ष लागून आसा. तेन्ना ह्या मॅची खातीर कडक अशी सुरक्षेची वेवस्था केल्ली आसा. 11 एजन्सीचे 1000 परस चड कर्मचारी तैनात करतले तशेंच एंटी ड्रोनाची लेगीत वेवस्था केल्ली आसा. हो ड्रोन 120 मीटर उंचायेचेर उडूंक शकता तशेंच सेगीत 12 वरां चलता आणि मॅचीच्या दिसाक स्टेडियमाच्या 5 किलोमीटर अंतरात आशिल्ल्या वाठाराचेर नजर दवरतलो. दोन 2024च्या ऑलिंपिकात क्रिकेट खेळाचो आस्पाव करून घेवपा खातीर आयसीसी खंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या विशया कडेन पळयता हें म्हत्वाचें थारतलें अशें विधान केंद्रीय खेळा मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी केलां. तशेंच आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीन आनी आयसीसीन जर क्रिकेटीचो आस्पाव करून घेवपाचो निर्णय घेतलो तर सुमार 190 राष्ट्रांनी ह्या खेळाची उदरगत जातली अशें मत ठाकूरान ह्या वेळार उक्तायलें. दोन 2024च्या ऑलिंपिकात क्रिकेट खेळाचो आस्पाव करून घेवपा खातीर आयसीसी खंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या विशया कडेन पळयता हें म्हत्वाचें थारतलें अशें विधान केंद्रीय खेळा मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी केलां. तशेंच आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीन आनी आयसीसीन जर क्रिकेटीचो आस्पाव करून घेवपाचो निर्णय घेतलो तर सुमार 190 राष्ट्रांनी ह्या खेळाची उदरगत जातली अशें मत ठाकूरान ह्या वेळार उक्तायलें.
गोंयची राजधानीक स्मार्ट सिटी पणजे परत खणपाक सुरवात जाल्या. परत खणपाक लागिल्ल्यान पणजेकारांचेर परत आकांत. फाटले कांय दीस धुल्ल गायब जाल्लो. आतां परत धुल्लाच जगपाचें काय असो प्रश्न पणजेकारांक पडला. गोंयची राजधानी स्मार्ट सिटी पणजे परत खणपाक सुरवात जाल्या. परत खणपाक लागिल्ल्यान पणजेकारांचेर आकांत आयला. फाटले कांय दीस धुल्ल गायब जाल्लो. आतां तो परत ह्या धुल्लात जगपाचें काय असो प्रश्न पणजेकारांक पडला. धारगळे भांगराच्या दुकानात चोरयेचो यत्न फसलो. शटराचे कुलूप फोडून 5 चोर खंय दुकानांत भितर सरले, पूण एके बायलेन दिसतूच पळयल्ल्यान चोरयेचो हो यत्न फसलो. बिरेस्तारा सुमाराच्या 2 वरांचेर ही घडणूक घडली. फुडलो तपास पुलीस करतात. धारगळे भांगराच्या दुकानात चोरयेचो यत्न फसलो. शटराचे कुलूप फोडून 5 चोर खंय दुकानांत भितर सरले, पूण एके बायलेन दिसतूच पळयल्ल्यान चोरयेचो हो यत्न फसलो. बिरेस्तारा सुमार रातच्या 2 वरांचेर ही घडणूक घडली. फुडलो तपास पुलीस करतात. फुडल्या 2-3 दिसांनी मडगांव जिल्लो हॉस्पिटल ते मडगांव सर्कला मेरेनचो रस्तो दुरुस्त करपाचें काम हातांत घेतलें अशें भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री आमदार निलेश काब्राल हांणी सांगलें. ह्या रस्त्याच्या कामाचो टेंडर पयलींच काडिल्लो, पूण पावसाक लागून हें काम बंद दवरिल्लें. जाल्यार सगळ्या लोकांनी ह्या रस्त्याचें काम सुरू आसतना सहकार्य करचें अशी विनवणी लेगीत मंत्र्यान ह्या वेळार केली. फुडल्या 2-3 दिसांनी मडगांव जिल्लो हॉस्पिटल ते मडगांव सर्कला मेरेनचो रस्तो दुरुस्त करपाचें काम हातांत घेतलें अशें भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री आनी कुडचडचो आमदार निलेश काब्राल हांणी सांगलें. ह्या रस्त्याच्या कामाचो टेंडर पयलींच काडिल्लो, पूण पावसाक लागून हें काम बंद दवरिल्लें. जाल्यार सगळ्या लोकांनी ह्या रस्त्याचें काम सुरू आसतना सहकार्य करचें अशी विनवणी मंत्र्यान केल्या. राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर मुळाव्यो खेळा सुविधा तयार आसात. म्हापशांतले पेडे मैदाना सयत हेर मैदानांची 99% कामां पुराय जाल्यात. ह्या सर्तींतल्यान खेळा पर्यटनाक चालना दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पेड्या मैदानाची पळोवणी केले उपरांत सांगलें. ह्या वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर मुळाव्यो खेळा सुविधा तयार आसात. म्हापशांतले पेडे मैदाना सयत हेर मैदानांची 99% कामां पुराय जाल्यात. ह्या सर्तींतल्यान खेळा पर्यटनाक चालना दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पेड्या मैदानाची पळोवणी केले उपरांत सांगलें. ह्या वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. प्रस्तावित IIT प्रकल्पा खातीर आतां सांग्यार रिवणा नवी सुवात अधिसूचीत केल्या. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान हे विशींची अधिसूचना जारी केली. हे विशींची फुडली प्रक्रिया आतां शिक्षण खातें करतली अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. प्रस्तावित IIT प्रकल्पा खातीर आतां सांग्यार रिवणा नवी सुवात अधिसूचीत केल्या. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान हे विशींची अधिसूचना जारी केली. हे विशींची फुडली प्रक्रिया आतां शिक्षण खातें करतली अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली.
दिवसाच्या IITचो कौशल्य दीक्षांत सुवाळो उमेदीन जालो. ह्या सुवाळ्यांत वेगवेगळे ट्रेडींतल्यान पास जाल्ल्या प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांक प्रमाणपत्रां भेटयली. फक्त नोकरेच्या फाटल्यान लागनासतना आत्मनिर्भर जायात असो उलो मुखेल सोयरे कुंदन फळारी हांचे सयत हेर मानेस्तांनी प्रशिक्षणार्थ्यांक मानलो. दिवसाच्या IITचो कौशल्य दीक्षांत सुवाळो उमेदीन जालो. ह्या सुवाळ्यांत वेगवेगळे ट्रेडींतल्यान पास जाल्ल्या प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांक प्रमाणपत्रां भेटयली. फक्त नोकरेच्या फाटल्यान लागीनासतना आत्मनिर्भर जायात असो उलो मुखेल सोयरो कुंदन फळारी हांणी मारलो. संजीवनी साखर कारखान्यात इथेनॉल प्रकल्प सुरू करपाक सरकारान बेगोबेग मान्यताय दिवची म्हणून ऊस उत्पादक शेतकारांची मागणी. सरकारान प्रकल्पाक मान्यताय दिली जाल्यार फुडल्या वर्सा कारखानो सुरू जावपाक शकता म्हणून ऊसकारांक आशा. मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटात सरकार इथेनॉल प्रकल्पाक मान्यताय दितले. संजीवनी साखर कारखान्यात इथेनॉल प्रकल्प सुरू करपाक सरकारान बेगोबेग मान्यताय दिवची म्हणून ऊस उत्पादक शेतकारांची मागणी. सरकारान प्रकल्पाक मान्यताय दिली जाल्यार फुडल्या वर्सा कारखानो सुरू जावपाक शकता म्हणून ऊसकारांक आशा. मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा सरकार इथेनॉल प्रकल्पाक मान्यताय दितले. दूधसागर पर्यटन हंगामाक बिरेस्तारच्यान सुरवात जाली. थळावो आमदार गणेश गांवकाराचे हस्तुकीत अशें उक्तावण जालें. नितळसाण दवरतना पर्यटकांच्या सुरक्षेची काळजी घेवपाचें आवाहन ह्या वेळार गणेश गांवकार आनी टूर ऑपरेटर्सांक केलें. दूधसागर पर्यटन हंगामाक बिरेस्तारच्यान सुरवात जाली. थळावो आमदार गणेश गांवकाराचे हस्तुकीत अशें उक्तावण जालें. नितळसाण दवरतना पर्यटकांच्या सुरक्षेची काळजी घेवपाचें आवाहन ह्या वेळार गणेश गांवकारान टूर ऑपरेटर्सांक दिलें. भाताचेर सरकारान 6 रुपयांची सबसिडी दिता म्हणून सांगून सरकारान फक्त 2 रुपयाच दिले. 4 रुपयांक सरकारान फटयले म्हणून नेसाय कुट्टारेच्या शेतकारांचो आरोप. सरकारान सांगिल्ले प्रमाण 6 रुपया सबसिडी दिवची म्हणून शेतकारांची मागणी. भाताचेर सरकारान 6 रुपयांची सबसिडी दिता म्हणून सांगून सरकारान फक्त 2 रुपया दिले. 4 रुपयांक सरकारान फटयले म्हणून नेसाय कुट्टारेच्या शेतकारांचो आरोप. सरकारान सांगिल्ले प्रमाण 6 रुपया सबसिडी दिवची म्हणून शेतकारांची मागणी. मडगाव स्टेशन रोडावेल्या अतिक्रमणांचो सर्वे करून ती काडपाचो आदेश मडगावचो आमदार दिगंबर कामतीन अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्याक दिल्यात. खारेबांद ते स्टेशन रोड आणि पॉवर हाऊस ते अपोलो हॉस्पिटल मेरेन रस्त्यांचे सोबितीकरणाचे टेंडर पास जाल्ल्यान कामतीन ही पळोवणी केली. ह्या वेळार अतिरिक्त जिल्लोधिकारी श्रीनेत कोठावळे, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, उपाधीक्षक संतोष देसाय आणि हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. मडगाव स्टेशन रोडावेल्या अतिक्रमणांचो सर्वे करून ती काडपाचो आदेश मडगावचे आमदार दिगंबर कामतीन अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्याक दिल्यात. खारेबांद ते स्टेशन रोड आणि पॉवर हाऊस ते अपोलो हॉस्पिटल मेरेन रस्त्याच्या सोबितीकरणाचे टेंडर पास जाल्ल्यान कामतीन ही पळोवणी केली.
गोयच्या विविध खात्यातल्या उदरगतीच्या विशयावेल्यान तिसरी वित्तीय आयोगाची बसका बरीच तापली। पंचायतीक मुळाव्या पावण्यार सशक्तीकरण करपा खातीर तांकां अदीक हक्क दिवप तशेंच शेतकारां खातीर सबसिडी आनी निधी वाडोवन शेतां फुलोवप ह्या मुद्द्याचेर प्राधान्य दिवन आयोगाक सुचोवणी दिल्या। जायत्या एनजीओनी ह्या बसकेत हाजेरी लावन आपल्यो सुचोवणी दिल्यात। त्या सुचोवण्यांची अंमलबजावणी करप काय ना हे आयोगाचेर आसा अशें एनजीओचे वांगड्यांनी सांगलें। गोयच्या विविध खात्यातल्या उदरगतीच्या विशयावेल्यान तिसरी वित्त आयोगाची बसका बरीच तापली। पंचायतीक मुळाव्या पावण्यार सशक्तीकरण करपा खातीर तांकां अदीक हक्क दिवप तशेंच शेतकारां खातीर सबसिडी आनी निधी वाडोवन शेतां फुलोवप हे मुद्द्यांचेर प्राधान्य दिवन आयोगाक सुचोवणी दिल्या। जायत्या एनजीओनी ह्या बसकेत हाजेरी लावन आपल्यो सुचोवण्यो लेगीत दिल्यो। मुरगांव नगरपालिकेच्या सुमार 70 वयर स्वच्छता कामगारांनी तांकां सेवेत कायम करची अशी मागणी करीत बिरेस्तारात धरणे आंदोलन केलें। 15 ते 20 वर्सां काम करून लेगीत सरकारान आमकां सेवेत कायम ना करपाचें कारण तरी कितें तें असो प्रश्न ह्या कामगारांनी उपरासला। जाल्यार थळावो आमदार दाजी सरकार आनी ह्या कामगारांक सेवेत कायम करून घेतलो अशें आश्वासन दिलां। मुरगांव नगरपालिकेच्या सुमार 70 वयर स्वच्छता कामगारांनी तांकां सेवेत कायम करचे अशी मागणी करीत बिरेस्तारात धरणे आंदोलन केलें। 15 ते 20 वर्सां काम करून लेगीत सरकारान आमकां सेवेत कायम ना करपाचें कारण तरी स्पश्ट करचें अशें ह्या कामगारांनी सांगलें। जाल्यार थळावो आमदार दाजी सरकार आनी ह्या कामगारांक सेवेत कायम करून घेतलें अशें आश्वासन दिलां। गोंयांत नुस्तेमारी करप हो एकूच वेवसाय उरला आनी तो गोंयच्या नुस्तेकारांनी सांबाळचो पडटलो अशें बाणावलेचो आमदार वेंझी विएगसान सांगलें। बिरेस्ताराक कांय रांपोणकार पंगडांनी एकवटान येवन आमदार वेंझीची भेट घेतली। 14 ऑक्टोबराक सगळे गोंयचे नुस्तेकार पंगड वांगडा येवन बसका घेतले। गोंयच्या नुस्तेकारांचे फेडरेशन ह्या नांवा खाला मंडळ तयार करतले आनी गोंयच्या सरकारा कडेन कांय सुविधा आनी येवजण्यो खातीर मागण्यो करतले अशें गोंयच्या नुस्तेकारांनी स्पश्ट केलां। संघर्ष आणि झगडी करून कोणाकूच फायदो जायना। आमी शांतीकायेक महत्व दिवपाक जाय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचें म्हणणें। आतंकवादाक मनीसपणा आड खंयच्याच स्वरुपान वा सुवातींचेर वा कसल्याच कारणाक लागून हाडचें न्हय अशें स्पश्ट मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मांडलें।